देवा तूंच आमचो शेवट जिवीत तुका भेटो दिता आत्म्या बंदून मोहिमा सासना बापाक आत्म्या बंदून मोहिमा सासना. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या साल्वादोर पॉल सिक्वेरा आनी हालेलुया फेर्नांडीस हांच्या आत्मे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. एलन पेरेरा आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक मागुया आंतोनियो गामा हो आमचो भाव सद्दां मिसाक येतालो, आमचे बराबर मिसाक आसतालो. कालच्याय दिसाक तो मिसाक आयलोलो आनी काल तो सोंपला. खेरीत भाशेन ताचे पासत ताच्या दुखेस्त गोराब्या पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत आनी देसा पासत आमी देवा मुखार दवरुया. आमचे फिरगोजे पासतूय मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, ह्या संवसाराच्यो दास्ती जायत्यो आनी ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना आमचीं चिंतनां आमकां जायतीं सतायतात. तरी आसतना आमी आमचो आख्खो भरवंसो आनी आमचो आख्खो भावार्थ देवाचेर दवरून ह्या सगळ्या तरेच्या आमच्या चिंतनाचेर वा आमच्या भिरांतीचेर, आमच्या दुबावांचेर आमच्यान जैत व्हरूंक जाता. जायते फावटी आमी हें विसरल्या आनी निराशीपणान सांपडल्या. असल्या आमच्या निराशीपणांक देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवसो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं असोक की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या ससना. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. जेहोयादाच्या मरणा उपरांत जुदाच्या अधिकारी राजाक नमस्कार करूंक आयिल्ले आनी तें कितें सांगूंक सोदताले तें राजान आयकलें. पवित्र मौन दवरलेल्या रुखांचेर आनी हेरां कुड्ड्यां देवाची पुजा करूंक जुदेवांनी सर्वेस्पराच्या आपल्या पुर्वजाच्या देवाच्या मंदिराक पाठ केली. तांच्या गुन्यांवांक लागून जुदाचेर आनी जेरुजाल्याचेर देवाचो किंव पेटलो. तांकां परतून आपणाशी हाडूंक सर्वेस्परान तांचेशी प्रवाद्यांक पाठयले. पूण जेन्ना हांणी देवाचो संदेश तांकां परगट केलो तेन्ना तांणी आपले कान बेरे केले. तेन्ना देवाचो आत्मो जाकारियासाचेर जेहोयादाच्या याज्ञिकाच्या पुताचेर देंवलो. पर्जे मुखार उबो रावन ताणें म्हणलें,
देव अशें सांगता, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा मोडून तुमकां कसलो आदाव मेळ्ळो? तुमी सर्वेस्पराक सोडलो देखून आतां ताणें तुमकां सोडल्यात. तेन्ना तीं ताचेर कोलपलीं आनी राजाच्या हुकुमा प्रमाणें सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत तांणी ताका फातरायलो. जेहोयादान जकारियासाच्या बापायन ताचें तांय भलेपण दाखयल्लें तें विसरून जोआस राजान जेहोयादाच्या पुताक जिवेशी मारलो आनी मरतना तो व्हडल्यान सुस्कारलो. सर्वेस्पर पळयता आनी तो सूद घेतलो. एक वरस सर्तूच आर्मेनियाच्या लश्करान जोसाचेर झूज मांडलें. तांणी जुदाचेर आनी जेरुसलेमाचेर दाड घाली आनी पर्शियाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक जिवेशी मारले आनी ताचो लुटीचो माल दमास्काच्या राजाक धाडलो. जोरूय आर्मेनियानी फौज थोड्याच शिपायांक घेवन आयिल्ली तोरूय सर्वेस्परान एक व्हडले फौजेक तांचे आधीन केली, कित्याक तांच्या पुर्वजांच्या देवाक तांणी सोडलोलो. आनी अशें आर्मेनियानी लोकान जोआसाक फावो ती कास्त लायली. ताका बरोच गायाळ करून ते ताचे सुरशिल्ले कोड सोडले तेन्ना जेहोयादा याज्ञिकाच्या पुताचो खून केलो देखून ताचे सेवक ताचेर कोलपले आनी ताचेच खातीर तांणी ताका जिवेशी मारलो. असो तो मेलो आनी तांणी ताका दाविदाच्या शारांत मातयेक लायलो, पूण राजाच्या समाधीनी ताका पुरूंक ना. देवाचें उतोरें. जबाब जातलो, सदांकाल तुका म्हजें बलेपण दाखयतलो. सगळीं म्हणया, सदांकाल तुका म्हजें बलेपण दाखयतलो. हांवें वेंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसूत सदांकाल तुगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वतां सांबाळटलो. जबाब, सदांकाल ताका म्हजें बलेपण दाखयतलो. सदांकाल ताका म्हजें बलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट करतलो आनी केल्लो करार गोट तगतलो. ताची संसूत हांव नितेकाळी सांबाळटलो. स्वर्ग आसो सोर ताचें शिवासन उरतलें. जबाब, सदांकाल ताका म्हजें बलेपण दाखयतलो. ताचे पूत जोर म्हजे समृद्धीचे बेपरवा करतीत आनी म्हज्या कायद्यांची चाल जोर ते सोडतीत आनी म्हजे हुकूम जोर ते मोडून उडयतीत आनी म्हज्यो आज्ञा ना सांबाळटीत, तांच्या गुन्यांवाक तोंको घेवन कास्त लायतलो आनी ताच्या पातकांक लागून तांचेर जेरबोण मारतलो. पूण म्हजो मोग ताचे वयलो पाटींक काडचो ना आनी म्हज्या उतराक सदां विस्वाशी रावतलो. जबाब, सदांकाल तुका म्हजें बलेपण दाखयतलो. उद्गार. केदें व्हडलें उदारपण आमच्या सुम्या जेजूचें. आमी ग्रेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाच्यानूच दोगां दोनयाची चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें त्या विशीं हुस्केवूं नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हरती न्हय. अंतरळा वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात. ती ओपिनात, लुंवयनात आनी कोडेय भरिनात, तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचेवून ओदीक मोलाची न्हय तर? आनी हुस्के काडून तुमचें आंवक हातभर वाडोवंक तुमच्या भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत? आनी न्हेसणा विशीं तुमकां जास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमांव लेगून सगळ्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयतात तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्याहून कितलो उदीक तुमकां नेटोवचो ना, उण्या भावार्थाच्या मनशानो. म्हणटोच आमी कितें खातोल्यांव पियेतोल्यांव वो कितें न्हेसतोल्यांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगळ्याची वासपूस करतात अनभावार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणाच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी हेरूय सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक जें नश्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका ख्रिस्त. हुस्के कोंती वासपूस बाबडीनो आयज हीं उतरां आमी आयकल्यान देवाच्या उतरां. तेच बरोबर देव कितें करता आमचे सवें तेंय आमी आयकता. कशे भाशेन आमच्या सगळ्या गरजांची आमकां कितें कितें जाय तें देवाक सगळें खबर आसा. आमी घडये सांगपाक पासून गरज ना. आमी मागणी करता तेन्ना आमकां हें जाय तें दी तें ना हें सांगपाक पासून गरज ना. देव सगळें जाणा. थोडी पावटी भाव भयणीनो आमच्या मागण्यान आमी तें सांगता कित्याक आमकां जाणा जावपाक जाय. आमी जोण एकलो आमकांच खबर आसपाक जाय आमकां कितें आसा कितें ना. पूण हें सगळें देवाच्या हातान घालता तेन्ना आयज जेजू आमकां शुभ वर्तमानान सरळ सांगून दिता, हुस्के काडूं नाकात. तो जाणा सगळें तुमकां कितें जाय तें. तो तुमकां सगळें जें गरज आसा तें दितलो. जाल्यार तुमी कितें करचें हेंय आमकां जेजून सांगलां. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात. देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण हें जोडूंक जरी तर वावरीत जाल्यार हेर सगल्यो वस्तू ज्यो तुमकां गरज त्यो तुमकां देव दितलो. विस्वास आसा काय आमकां ह्या उतरांचेर? सोत मानता काय आमी ह्या उतरांचेर? आयकूंक सोंपें, सांगपाक सोंपें, करपाक जाता. ह्या संवसारान जियेता आसतना भाव भयणीनो दुबाव वेरेत आमी ते हुस्के धरूंकूच जाय. आमी आमचो प्लॅन करूंकूच जाय. आमी आमचो वावर करूंकूच जाय. जेजू आमकां हो विस्वास दवर म्हणटा तो पक्को विस्वास न्हू. हांव बसून रावतलो आनी सगळें म्हाका येतलें आनी मेळटलें असलो विस्वास न्हू तो. पूण हो विस्वास करीत भाशेन देवाचें प्रमाणीकपण सोदपाचो जाल्यार प्रमाणीकपण आमकां मेळटलें जाल्यार जें काम आमकां दिल्लें आसा
जी ड्युटी आमकां दिल्ली आसा ती आमी करूंकूच जाय. ती जरी तर आमी करना बरे भाशेन जाल्यार म्हाका भावार्थ आसा, हांव देवाचेर विस्वास दवरून आसा असलें आमच्यान म्हणूंक जायना. उरफाटें भाव भयणीनो, आमी जायते पावटी देवाचेर अविस्वासी जाता. हाच्या पयल्या वाचपान इतिहासाच्या पुस्तकान आमकां आयकूंक येता कशे भाशेन देव उलो मारता परतून परतून आपले परशेक. अविस्वासी जायनाकात, म्हजे कडली पयस वचो नाकात. आनी पयस गेल्यार पासून तांकां परतून हाडपाक देव सगळे पावटी प्रयत्न करता, देखून प्रवाद्यांक धाडटा. आनी प्रवादी उलयतात, जायते पावटी प्रवादी उलयता तें लोकांक बरें दिसना. थोड्यांक दुखता, थोड्यांक वायट दिसता, थोड्यांक उणेपण भोगता. तरी आसतना प्रवाद्यान हीं उतरां उलोवपाकूच जाय देवाच्या नांवान. जाल्यार देव आपल्या प्रवाद्यांक धाडटा तेन्ना जरी तर ह्या प्रवाद्यांचेर आमी आड गेल्या, राजा आड गेले आमी आयकता. आनी जो राजा आयज ह्या प्रवाद्यांचेर आड गेलो ताकाय मरण फावो जालें. पूण ताका मरण फावो जालें तें सगळ्या राजांक फावो जाता तसलें जावंक ना. खास्त पडली, बेस्तो भायर. भाव भयणीनो, आमी कोणूच देवाच्या राज्यांतली भायर पडना जावपाक आमी देव शिकयता ती आमकां शिकोवण मानून घेवया, ती समजून घेवया, आमच्या जिवितान घालुया. आनी सगळ्यांहून चड देवाचें राज आमी सोदता. आमच्या उतरांनी, आमच्या कुरण्यांनी आनी आमच्या दर दिसाचे चाल वागणुकेन आमी देवाचें राज सोदता तेन्ना प्रमाणीक जावया. हें प्रमाणीकपण मनशाचें प्रमाणीकपण न्हू. म्हणजे आयज आसा वो दाखोवपाक केलां, लोकांक दाखोवपाक जायत्यो वस्तू आमी करता, असलें प्रमाणीकपण न्हू. पूण हें प्रमाणीकपण देवाचें, तें भितरल्यान तावन येता. जाल्यार हें देणें आमकां जण एकल्याक फावो कर म्हूण आमी हे भेटीन मागुया. आनी आमचे सगळे हुस्के, कोंती, आमची भिरांत, दुबाव देवाच्या हातान हे मिसाचे भेटीन, हे भेटवणेंत उबारुया. गायन घेऊया C11 पेज नंबर 32. C11. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वयणेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घेवया. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पसणांक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. आनी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलपारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोगल्या तुज्या वैभवान. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटभर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापाक, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. सगळे उस्के कोथी दास्ती आमी देवाच्या हातान घालुया. ताका आमचें पडलेलें आसा तो आमकां वळखता, तो सगळें जाणा. तर हेंच मनान दवरून आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान घालून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सुन्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया D12 पेज नंबर 53 D12. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Gesù amche mode za sakauto chite saboligan dimastece odmianche pomogajcie eko tuce amche oto mapa amche duso Shalmona, Alza Bokti, Gloria Bozo Gloria Chevo. Shalmona, Alza Bokti, Gloria Bozo Gloria Chevo. प्रार्थुया. प्रितशा बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजें सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजां मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमचो भाव आंतोनियो गामा कालच्या दिसाक सोंपून गेला. ताचो इंतेर आयज 3:30 वाजता जातलो. आमी ह्या गोरब्याक आमच्या मागण्यांत दवरुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. उत्सवीक वर्साची मागणी. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताचे रेलिकेची दोबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोडान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारां आमकां कर. आमेन. गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95. F21. उतराच्या उजवाडान संवसारान आमी वचूंक जाय. जिविताच्या या संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकाच मनान आमी वावरता. सदांच तरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता पासून आमकां सांबाळतो दुनिया. एका मोगान आमी वावरता. सदांच तरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटी